एक्सपर्ट्सची मिटींग जातली आणि आमी गव्हर्मेंटा कडल्यान प्रपोजल घेतले, कारण आमचे कडेन ब्लड बँक असल्या कारणान आमकां आनी कसले परमिशनची गरज ना. ते प्लाझ्मा आमकां कलेक्ट करपाक फ्रॉम अ रिकवर्ड पेशंट. आतां डॉक्टर उलयतना आमी उलयल्या की मिनिमम तो नेगेटीव येतकूच आनी एक 14 दीस वयचे पडटा, म्हणजे 28 दीस ते जाल्या उपरांतूच त्या तरेचे पेशंटा कडल्यान आमी ते प्लाझ्मा आमी कलेक्ट करू शकता. आमचे कडेन एक 4000 पॅकेट्स स्टोरेजाची आमचे कडेन कॅपॅसिटी, फ्रीजर कॅपॅसिटी आहे. इट इज वॅलीड फॉर पिरियड ऑफ 1 year. आमी 2 फ्रीजर्स जे ते डेडिकेटेडली आमी हेजे खातीर वापरपाचो आमचो प्रयत्न आहा. अफेरिसीस मशीन आमकां जे जाय ते आमी मशीन आमी ताबडतोब आमी प्रोसेस करपाक लायतले. आनी आमी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सफ्युजन मेडिसीन ऑलरेडी केल्ले आसा. तेजे खातीर एक MD ट्रान्सफ्युजन मेडिसिनाचो आमकां मनीस लागतलो. आनी त्याच बरोबर 1-2-3 टेक्निकल लोक लागतले. ते आमी कॅबिनेटाक बेगीन घालपाचो मुख्यमंत्री कडेन आमी हे धाडटले. त्याच बरोबर कितें आहा की आमी हे प्लाझ्मा हे जर कलेक्ट केल्यार, हे प्लाझ्मा जर कलेक्ट केल्यार आमी हे प्लाझ्मा वी वील स्टोर दीस प्लाझ्मा अँड द वॅलिडिटी ऑफ दीस इज फॉर 1 year. सो वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड. आणि आमच्या लेवलाचेर आमी कितें करूं शकता, जे गायडलायन्स प्रोटोकॉल्स जे आहा त्या प्रमाणे सगळे फॉलो करून आमी तेजो वापर करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. त्याच बरोबर ICMRक कितें पत्र बरोवंक जाय, डीन बरयतले. रिसर्च जे आमकां करूंक जाय आनी आमी जे ट्रायल्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स एंड रिसर्चच्या बाबतींत कितें करून गोंय राज्यान आयज आमचे कडेन काही पेशंट अशे क्रिटिकल आहा, तेंच्या खातीर कशें कितें करूं शकता कायद्या प्रमाणे, कायद्याच्या अनुसार एज पर द लॉ, एज पर द गायडलायन्स वी वील टेक दीस फॉरवर्ड. I just want to, through your medium, tell the people of the state of Goa that Goa government is doing everything possible to keep people safe. All the new protocols, all the protocols that are in place, we are seeing that we are able to take advantage of the new things that are being done by them, best practices that are being done by the other states. That's why we thought today itself we'll have a meeting, and after having a meeting we will subsequently, Dean along with the team members will, our director FD and others will have a meeting subsequently and submit a report to the government. And after submitting a report to submit a report and recommendations to government, we will start immediately. But for plasma collection, we don't require any more permission because you can directly do it as per the protocols that are given. Those SOPs are very clearly mentioned. ह्याच तेर आमकां फुडें वचूंक जाय. आनी त्याच बरोबर गोंया राज्यान गोंयच्या जनतेच्या मनान म्हाका कळटा की कितें चलना, पूण त्याच बरोबर गव्हर्मेंट इज डुईंग एवरीथींग पॉसिबल टू सी that we have the best practices, best treatments in place, best protocols in place, and we are moving forward. This is the right time now for us to do plasma banking, that is dealing with in order to deal with COVID-19, and that is what we are going to be doing. The apheresis machine जे कितें आहा ते बी आमी घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी त्याच बरोबर जे 1-2 एडिशनल एक्सपर्ट्स जे लागतात ते बी आमी कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसचेर घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमच्या माध्यमांतल्यान जे कितें गोंयची जनतेक सुरक्षा आनी गोंयची जनतेचे आमी सुरक्षा आमी करूं शकता. क्रिटिकल पेशंटाक ट्रिटमेंट कशें दिवपाचें ते डीनच्या माध्यमांतल्यान ही एक्सपर्ट बॉडी जी आहा हे डिसायड करतली SOPs कसले ट्रिटमेंट आनी कशें आमी दिवंक शकता. कांय गोश्टी आमकां ICMR कडेन आमकां मांडचे पडटा, कांय गोश्टी आमचे इंटरनली आमचे जे कितें विशय आहा त्यो विशय आमी फुडें व्हरूंक शकता ट्रिटमेंट आमच्या लोकांक दिवपाक. त्याच तरेन आमी फुडें वयतले. आयज तुमकां ब्रीफ करपाक इतलेंच की आमी केसीस वाडटा म्हणून आमी पावल फाटीं घेवंक ना. केसीस वाडटा म्हणून आमी आनी कितें करूं शकता लोकां खातीर हे सगळे गोश्टीचेर नवे आतां टेस्ट आयिल्ले आसा. एंटीबॉडी टेस्टिंग करपाक आनी ते वेगळे तरेचे टेस्टिंग, नेझल टेस्टिंग करपाक आमचे प्रयत्न चालू आसा. त्या तरेचे किट्स ICMRचे अप्रुवल असलेले ICMRचे गायडलायनचे प्रमाणे ते घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हणजे टेस्टिंग बी बेगीन जातले. मेन म्हणजे कितें आहा की खंयी जर कंटेनमेंट झोन जालो, खंयी जर कितें जालें प्रॉब्लम, बेगीन नेझल स्वॉब घेतल्यार म्हाका दिसता दीस टेक्स हाऊ मच टायम डॉक्टर? 30 मिनटां भितर आमी एक मनशाचे आमी स्वॉब करूं शकता. सो बेसिकली हे वेगळ्या तरेचे गोश्टी घेवन फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो एज पर गायडलायन्स एंड रूल्स रेग्युलेशन. तुमकां कितें सांगू जाय? सांगा ना. इमिजिएटली आमी आतां ठरयला की आमची जी कमिटी आसा हाजी प्लाझ्मा ट्रान्सफ्युजनाची, सो त्यांनी ठरयला की आमी आतां इमिजिएटली प्लाझ्मा बँकिंग स्टार्ट करतले. आमचे ब्लड बँकाचे जे डॉक्टर मारले आसा तांच्यांनी सांगला की वी कॅन स्टार्ट मोटिवेटिंग पीपल टू डोनेट प्लाझ्मा ऑफ कन्वलसंट प्लाझ्मा, म्हणजे जे कोण रिकवर जाल्या. आणि हे आमी सुरवातीक सायंटिफिकली वापरतले. म्हणजे कशें की ज्यांची एंटीबॉडीज कॉन्सन्ट्रेशन बरें आसा हीच प्लाझ्मा आमी वापरतले. आणि हे इवन इफ वी कॅन सेव 1 or 2 lives in a critical patient, then it is going to be a big achievement for
गव्हर्मेंट अँड दी इन्स्टिट्यूशन. सो ही आमची एक आयडिया बेजलायन घेवन आमी फुडें वतले आनी हळूच आमचे पॅरलली वी वील बी रायटिंग टू ICMR फॉर अ बिगर स्टडी ऑल्सो इन ड्यू कोर्स. सो दिस इज वॉट वी हॅव डिसायडेड टुडे अंडर द लिडरशीप ऑफ अवर ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर. काल हांव हेल्थ मिनिस्टर केरला कडेन उलयतालो. तेणी सांगलां आमचे कडेन 8 पेशंट जे आशिल्ले 8 people who they had actually virtually given up on life that they will survive. तेणी सांगलें प्लाझ्माचे जे ट्रायल्स आनी क्लिनिकल जे ट्रायल्स तेणी केल्या त्या माध्यमांतल्यान 8 लोक हॅव कम बॅक इन टू दिस थिंग एंड ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी. म्हणजे ह्या तरेन आमकां एक बऱ्यापैकी राज्याचे प्रॅक्टिसीस जे आसता आनी म्हणून हांवें डॉक्टराक बी सांगलां तुमी तेंचे डॉक्टर कडेन मातशें उलयात, चर्चा करात की बाबा तुमी कशें प्रॅक्टीस करता, कशें तुमचे मॉडॅलिटीज आशिल्ल्यो आनी ते आमकां गायडलायन आमी तेंच्या मिनिस्टरा कडल्यान आमी गायडलायन मागल्या. म्हणजे आमच्या लोकांक बी आमी बेस्ट प्रॅक्टीस कित्याक त्यो प्रॅक्टीसीस आमच्या राज्यान आमी इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. हांव एकूच सांगूंक सोदतां तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे जनतेक की आमचे डीन, आमचे डॉक्टर्स, आमचे सगळे टीम जे आहा आमी काम दीस रात करता. आतां आमकां जाय की मॅक्झिमम टेस्टींग, हे टेस्टींग हेच एक उत्तर आहा. आमची सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी बी एकदम बरें काम करता, आमकां सगळ्या दृश्टीन सहकार्य करता आनी आमकां मुख्यमंत्रीचे सदांच सपोर्ट आसता म्हणून आमी खुबशे गोश्टी करूंक सोदता. लोकांक केन्ना दिसता की आरोग्य क्षेत्रान एक नवे नवे गोश्टी जावंक जाय म्हणून आमी हे जे नवे आमी चालू करपाक वयता हे वो रायट टायम म्हाका दिसता ते फुडें व्हरपाक आनी आमकां डेफिनेटली ताका यश गावतलें. जे मनशाक कोणाक प्लाझ्मा गावता दॅट वील बी ऑलरेडी अवेलेबल विथ गोवा मेडिकल कॉलेज. काल तुमी NDTV जर पळयला डोनेट युअर प्लाझ्मा म्हणून कॅम्पेन चालू जाल्लें आसा. सेम वे वी वील यूज FM एंड एवरी मिडियम इन द स्टेट ऑफ गोवा टू एनकरेज पीपल हू हॅव रिकवर्ड एज वॉट डॉक्टर हॅज सेड and to use them to help them, encourage them to donate the plasma so that it will come not only it will come to the use to save so many people's lives. आयज तरेची परिस्थिती म्हणजे जे कोण क्रिटिकल पेशंट्स आहा आयज आमच्या मदीं त्या क्रिटिकल पेशंटाक जर आमी ते ट्रायल जर केले आनी ते बी सगळे आमी सगळे योग्य तरेचे प्रोटोकॉल फॉलो करून SOP फॉलो करून म्हाका दिसता तेंचें जीवन आमकां वाचोवपाक आमी शकतले आनी ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. वी आर व्हेरी प्रोग्रेसीव थिंकींग स्टेट, वी हॅव अ व्हेरी प्रोग्रेसीव थिंकींग डिपार्टमेंट and we will act also progressively. Thank you. Talk about this plasma therapy, where it could be set up in GMC only. There is nothing to set up. It is a simple thing where you collect the plasma. We have got facility in the blood bank to store. We will store, and 2 freezers we are dedicating for collecting plasma from the recovered patients from COVID-19. And as a result, this will then tomorrow be of benefit to other people. That blood, what plasma is collected will be as per standard operating procedure, thoroughly screened, and screening will be done, and it will be stored. आमकां जेन्ना गरज पडटा बेस्ड ऑन दीस टीम ऑफ एक्सपर्ट दे विल डिसायड वीच पेशंट दे नीड टू यूज इट, वॉट दे नीड टू यूज इट, अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स, अप्रोप्रिएट अप्रुवल्स will be taken and will be done. But nothing prevents us at the moment. Clinical trials are separate and nothing prevents us at the moment to start banking the plasma at the moment. The plasma will be taken only of the negative patients? Yeah. Or the No, only negative patients. It is recovery. When you talk about recovery, as far as state of Goa is concerned, a certain number, it would be in a certain age or what it is they are talking about. कितें ते age? Because there are a number of older people also in there. Who might have recovered or something. So what is the Same age? criteria of blood donation. Yeah. Blood donation. Above 18 and below 50. क्रायटेरिया फिक्स्ड Okay. आहा ते प्लाझ्मा कलेक्ट करपाक. तेणे आतां सांगलां अबव 18 बिलो 60. That is one thing. Another thing is that from yesterday, the clinical trials would be started for the biotech. And is the government or is the health department thinking on all those things? The vaccine, co-vaccine. ना ते आमकां That is Not within our. not decided as yet. nothing is decided. State to state we will decide based on what we need to do. And one more thing is, now government has already started tourism. How do you see as a health minister? Because number of people might try to come in Goa and all. Let us see. His decision is just taken. We are. Spreading. I understand, but it is a decision that has been. It is a decision that has been taken by the government. As far as we are concerned, what you should be asking me, what as a health minister you will be doing to see that the Goa is safe. As far as the SOPs are concerned, we will strictly implement those SOPs which are there. And also tracing for contact tracing. That's why we are creating now community skilling department च्या माध्यमांतल्यान additional team आमी लोकांक आमी skill दिवन that we want to skill them for community skilling so that they are able to manage people that are in home quarantine and manage people also for this type of contact tracing and other things. It is necessary. COVID, we do not know when it will end. COVID, we do not know as a result, as we speak, Goa cannot be insulated from the rest of the country or rest of the globe.
everywhere the cases are on the rise.